नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। ट्रॅफिक पुलिसांची ॲक्शन जातली खर। येरादारीक शिस्त लावंक स्पीड रडार, अल्गोमीटर घेवन बेशिस्त गाडयो चलयतल्यांक शिस्त लावपाची मोहीम फाल्यां सावन। पर्रीकर सरकाराचे दुसरे खाते वाटप, विश्वजिताक हेल्थ, सुदीन ट्रांसपोर्ट, माविन पंचायत, विजय शेतकी, रोहन आयटी, बाबूक स्पोर्ट्स खाते, उद्देग मायनिंग, राणा खाते सध्या पर्रीकराकडेनूच। काँग्रेस लागली वाळपय बाय पोलाच्या तयारेक। वाळपय काँग्रेसीची समिती नेमून रोखडेच कामाक लागतले। काँग्रेसीचे 16 आमदार वावुरतले। सीएलपीची बसका। आयपीएल बॅटिंगेचो अंजुना पर्दाफाश। अंजुना पुलिसांची ॲक्शन, तिगांक धरले। दोग अहमदाबादचे, एकलो आग्राचो। 3 लॅपटॉप, 11 मोबाईल, 1 टीव्ही जप्त। किंगफिशर एअरलायन्सांचो टोपी मास्टर लिकर बॅरन विजय मल्ल्याक लंडनात अटक। 3 वरां भितर जामिनाचेर सोडलो। परत भारताक धाडपाक सुनावणी सुरू। आणि मायनिंग स्कॅम प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत क्रायम ब्रांची मुखार आयलोच ना। ह्या सप्तकान येवचो म्हूण आतां नवे समन्स। दिगंबर गोंया भायर। आता ट्रॅफिक पुलिसांची ॲक्शन खर जातली। ॲक्सिडेंट वाडटात म्हणून येरादारीक शिस्त लावंक मुख्यमंत्री पर्रीकरान स्वता लक्ष घालपाचें थारायला। ताणें मंगळारा उंचेले ट्रॅफिक आरटीओ पुलीस आनी ट्रांसपोर्ट आरटीओ ऑफिसरांची बसका घेतली। स्पीड रडार, अल्कोमीटर असली यंत्रणा घेवन बेशिस्त गाडयो चलयतल्यांक शिस्त लावपाची मोहीम फाल्यां सावन सुरू जातली। हेल्मेटां नासतना चलोवपी, सोरो पिवन चलोवपी येरादारीचो कायदो मोडटल्या आड खर ॲक्शन सुरू जातली। गोंयांत फाटल्या 48 वरांत 3 ॲक्सिडेंटांत 8 जाण सोंपले। वाडट्या फेटल ॲक्सिडेंटाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान आरटीओ आनी पुलिसांची ताकतिकेची बसका घेतली। अनेक गजाली पुलिसी कडेन अवेलेबल ना जे त्याच्या माध्यमांतल्यान ते ट्रॅफिकाचेर योग्य कंट्रोल दवरूंक शकता। व्हेकल्स पोन्नी जाल्या, मागीर अल्कोमिटर्स कमी आहा, स्पिडोमिटर जाय, रडार्स जाय इतले ना। सो देर आर 2 steps which we have taken. One is 50% of the vehicle जी पोन्नी जाल्या ती इमिजिएटली रिप्लेसमेंटाक घाल म्हणल्यार अंडर DGSD रेट कॉन्ट्रॅक्ट तांचे आसता प्रोसिजर। फास्ट ट्रॅकाचेर 1-2 म्हयन्या भितर एक्वायर करा म्हणल्यार। देन अल्कोमिटर इमिजिएटली जितले जाय तितले एक्वायर करपाक लागले सो दॅट ड्रिंकींग एंड ड्रायवींग कॅनॉट बी मिक्स्ड। तिसरी गजाल रडार जे लागता, लेजर हे इंटरसेप्टर न्हय आहा, रडार लेजर रडार जे आसता ते ट्रायपॉड माउंटेडूय आसता। इट नीड नॉट बी फिटेड ऑन एन व्हेकल। ट्रायपॉड माउंटेड केले जाल्यार एडवांटेज आसा इट कॅन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन व्हेकल टू अनदर व्हेकल। सो दॅट इज being procured on top priority. All other miscellaneous items are being procured. Highway patrol is being shifted to traffic so that traffic can use management of the highways properly. आणि speeding आणि रॅश ड्रायविंगाक चॅक करपा खातीर एक्शन चालू कर म्हणला। फाल्यांच्यान देर वील बी सिलेक्टेड पॉयंट्स वेर फास्ट, पर्टिक्युलरली ओपन हायवे दिसलो की एक फास्ट चलोवपाची जी पळय आतां। ऑफकोर्स कालचो एक्सिडेंट वॉज नॉट नेसेसरली ऑन अ ओपन हायवे, इट वॉज इन अ डिफरंट एरिया, बट स्टील इट वॉज अ रॅश ड्रायवींग। सो रॅश ड्रायविंगाक एक कंट्रोल हाडपाचें डायरेक्शन दिल्लें आहा। मॅन पावर जवळ 70% तांच्यांनी मागल्या आतां ती 70% सादारण आसा तांचे कडेन। थोडे कडेन चड जाल्या ती ते रिशफल करतले, उरलेली आसा ती नॉर्मल रुटीन कोर्सांच्यान तांची वाडटली। Yeah, today in meeting with CM sir, he has assured that all the modernization equipment for traffic and police will be provided, like speed radar gun, cameras, vehicles, everything will be provided and it will be implemented in Goa. From tomorrow onward, we will also implement
rash and negligent driving, over speeding, all these challans will be implemented in Goa. गोंयभर ही मोहीम चालू उरतली जाल्यार पुलिसांक मनीसबळ आनी बाकीची यंत्रणा ठीकठाक जाय म्हणूनय ह्या बसकेन विशय आयलो. त्यो गजाली तडीक लागता तेन्ना रोड डिसिप्लिन जाग्यार पडपाचे. खोल्ले एक्सिडेंटांतले मोटारीचो पात्रांव ड्रायव्हर शनल परेरा अजून मेरेन क्रिटिकल आसा. ताचेर जीएमसीन आयसीयून उपचार चल्ल्यात. बाकीचे चौगांची भलायकी मातशी सुदारल्या पूण ते सिरियस आसात. मजगती कार्गोचो ड्रायव्हर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात पावलो. पुलिसांनी ताची जबानी घेतली. शनल परेराचेर बेशिस्त पद्दतीन आनी निश्काळजीपणान गाडी चलयतालो म्हूण केस जावंक शकता. मोटारीचो कंट्रोल कित्याक गेलो, ती भलतेच दिशेन कित्याक गेली हे सीसीटीव्ही फुटेज मेळूनय अजून मेरेन स्पश्ट जाल्ले ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. पर्रीकार सरकाराचे मंत्रिमंडळाचे दुसऱ्या टप्प्यातले खाते वाटप थारले. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण विश्वजिताक हेल्थ, माविनांक पंचायत, विजयाक दुसरे खाते शेतकी, रोहनांक आयटी, ढवळीकराक ट्रान्सपोर्ट, मडकयकराक समाज कल्याण, गोविंदाक ट्रायबल वेलफेअर, विनोदाक फिशरीज, खेळा खाते बाबू असगांवकाराक, फ्रांसिसाक कायदो, जयेशाक आरडीए, होम, फायनान्स, विजिलन्स, राना, उद्देग, मायनिंग, पर्सनल, जीएडी ही उरिल्ली खाती मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपल्याकडेनूच दवरल्यात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर होम, फायनान्स, पर्सनल, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन, विजिलन्स, मायन्स, राना खाते, उद्देग आनी दिवंक नाशिल्ली बाकीची खाती. विश्वजीत राणे हेल्थ, सुदीन ढवळीकर पीडब्ल्यूडी आनी ट्रान्सपोर्ट, माविन गुदिनो पंचायत, विजय सरदेसाय टीसीपी आनी शेतकी, रोहन खवटे आयटी रेव्हेन्यू, बाबू असगांवकर टुरिझम स्पोर्ट्स, पांडुरंग मडकयकर वीज समाज कल्याण, गोविंद गावडे आर्ट अँड कल्चर ट्रायबल वेलफेअर, विनोद पालयेकार डब्ल्यूआरडी फिशरीज, फ्रांसिस डिसूजा अर्बन डेव्हलपमेंट कायदो संसदीय कामकाज आनी जय साळगांवकर हाऊसिंग बोर्ड आरडीए. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. काँग्रेस वाळपय बाय पुलाच्या तयारेक लागल्या. वाळपय काँग्रेसीची समिती नेमून रोखडेच कामांक लागतले म्हूण अध्यक्ष लुईजीन उलयला. मंगळारा सीएलपीची पर्वरे बसका जाली. काँग्रेसीचे 16 आमदार वाळपय काम करतले म्हूण लुईजीन उलयला. सोनशेचो इशू सीएलपीन चर्चेक आयलो. आज तोय डिसिजन घेतलो आमी की ताबडतोब आमी तिंगा कमिटी स्थापन करपाक आनीक जेन्ना बाय इलेक्शन येतलें आमचे सगळे 16 आमदार एक आमदार 4 बुथांचेर आसतले आनी 16 आमदार आमी थिंगा आसतले. आणि सर एक विश्वजितान एक स्टेटमेंट केला की फुडले प्रताप सिंग राणे रिटायर जातलो आणि मागीर थंयसर बीजेपीचे तांची फॅमिली मॅटर आमी पळोवप सारकें न्हू. न्ही पण काँग्रेसचे हे आनी कॅन्डिडेट पण म्हाका एक अभिमान भोगता की ताणें सांगिलां की आपण पक्ष सोडपाना. सिनियर राणे. सोनची प्रकरणात सरकार खंय संवेदनशील ना. सीएलपीन सोनची प्रकरणाचेरूय चर्चा केली. डिसायड केलें की जे मायनिंग ग्रस्त जे लोक आसात जांकां आमी मायनिंग बंद करा अशें म्हणनात पूण जाका लागून जे सोनची लोकांक त्रास जाता आनी तेंचे इतले लोक जेन्ना 40-50 लोक भितर आसता आनी ती भुरगीं जी आतां 2-3 दीस जाले तेंचे मोर्चा काडीत आसात, भायर उबी आसात. सरकारान खंय तरी सिरियसली घेवपाक जाय, गांभीर्यान घेवपाक जाय. हें पयलीं काँग्रेस सरकार आसतना मायनिंग चलता तेन्ना विरोधी पक्षाचे हे आमदार जे आतां सत्तेत आसा तेन्ना धांवन वचून सामकी तांकां हेल्प करपाक वचप आनी आयज तेंची सत्ता आसा. आतां तेंची सत्ता आसून सुद्दां लोकांक अशें रस्त्यार येवपाक पडटा आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम भुरगीं बारकी भुरगीं रस्त्यार येयलात. हे खंय तरी सरकारान सिरियसली घेवपाक जाय. मायनिंग बंद कर अशें आमी म्हणनात पूण तेच बरोबर लोकांक त्रास जाता हांगा खंय तरी लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हूण काळजी घेवपाक जाय. आनी हांकां खंय तरी एक भुरग्यांक पळय रस्त्यार येवपाचो हें जाल्लो आसा हें जाता तितली गांभीर्यान घेवन सिरियसली घेवन हे सीएमान खंय तरी सुटू करपाक जाय. आमच्यो डिस्कस जाल्यो की कोण तरी येता आनी आमकां गोंयच्या लोकांनी हें खावचें तें खावचें हें खावचें न्हू तें खावचें न्हू अशें सांगपाचो प्रयत्न जावचो जाता. हें जावचो न्ही. गोंयची प्रत्येक लोकांक स्वतंत्र आसपाक जाय. तेणी कितें खावपाक जाय, कितें खावप न्ही कितें खावप तें स्वतंत्र प्रत्येक जाण्याक आसपाक जाय. कोणी तरी येवन सांगोवपा न्ही गोंयच्या लोकांनी कितें खावपाक जाय तें मेळत थंय अशें इंटरफियर जावपाक जायना. सगळे एमएलए ऑलमोस्ट आमचे आवट स्टेशन आहा बर्थडे आनी आवट स्टेशन बाकी सगळें आसलें. बसकेन मात सिनियर राणे हजर नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे.
मायनिंग स्कॅम प्रकरणात नाव आशिल्लो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मंगळारा क्रायम ब्रांची मुखार आयलोच ना। मेळिल्ले माहिती प्रमाण तो खंय गोंयांत ना, मात ताणें तशें क्रायम ब्रांचीचे एसआयटीक कळोवंक ना। ताणें ह्या सप्तका भितर हजेरी लावची म्हूण एसआयटी ताका नव्यान समन्स धाडपाची आसा। आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकाराक एसआयटीन फाल्यां बुधवारा येवंक समन्स धाडला। प्रकरण 2013 रजिस्टर जाल्ले केशीन 2.5 वर्सांनी परत तकली वयर काडल्या। घेवया एक ब्रेक।